उठवा एकदा जाऊया आम्ही घरा देवाच्या. मूल्यवान रूपांतर करून कुडीत ख्रिस्ताच्या. भक्तीवर पेनायल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या. सोम्या जेजू थंय एकवट्या पानान मोगाच्या. कुटुंब एक जावन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या. मूल्यवान रूपांतर करून कुडीत ख्रिस्ताच्या. भक्तीवर पेनायल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या. सोम्याचे जो थंय एकवट्या पानान मोगाच्या. सोम्याचे जेवण अर्घ बलिदान सर्गीचे पवित्र गीता समाधान. सोम्याचे मरण जीविता मुगच्या भावेनो देवा कारका दिव्या कुटुंब एक जावन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या. अपुरबाई तारेचे मिसचे बलिदान संभ्रमोंक आणि मिसच्या बलिदानात एक जावन जियोंक देवान दिल्ले आपण घेवया. पवित्र नावी अर्घा बलिदान जावन मिसचे बलिदान संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो व्हरतो स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाक. प्रत्येक तरान आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरी आणि अपुरबायेची जीवन जियोंक जेजू आमकां आपणे दिता. बऱ्या वाटेर आमी गेल्या तर रुली रेगलो आमी पाळून नियम शास्त्रा प्रमाणे आमी चलता आसतना आमच्या जिवनांत खरो संतोष आणि बरो अनुभव आमी जोडूंक शकता. त्या देखून नियम शास्त्र जावं दी रुली जावं दी रेगलो जावं दी आमकां वायटाक न्हय आमकां बरेपणाक. आनी असलें बरेंपण आमी जियेत आसतना सोमी आमचे सांगता जियेता आनी आमकां जायतें बरेंपण तो हाडता. ह्या खातीरच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वर्त्या रितीर पात्र घेवंक ऐतीन जावया. आमचे भितरली नितळाय आमी करया. खरें काळीज बापुरबायचें मन रसूंक सम्यान आमकां आपणे दिला. तें सांगता आमी रश्याक सम्या कडेन धांवन आमी बक्षणे मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. हे पसून बगेन सदांच हांवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करूं आमची पथकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो. Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, Sumia kakuka. Sumia kakuka.
महिमा 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 देवावोन सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप करताय आमचे काकलोत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पदरामच्या मोगळा बापांक तुझ्या वर्त्या देण्याने तू आमकां बरलाय चड आनी चड करून बऱ्या जिविताच्या वाटेक तू आमकां व्हरून पायताय तुझ्या वर्त्यापण सदां समेची येवंक आनी खऱ्या आनी नितळ मनाचे आमी जावच्याक तू आमकां तुज्या कृपेन भर आमी मागता आमच्या समेत उपता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सह पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सासना आमेन. पयलें वचप सिरकाच्या ग्रंथांतलें तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें सर्वेस्वराची जणवाये भोव व्हड तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता ताची भिरांत धर्तऱ्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हरेक करणी तो जाणा खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना पातळ करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना देवाचें उतार्यें व्हड उपकार सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी खतावे जिनियेन सर्वेस्परचे धर्मशास्त्रात पाळतात ते भागी तांची नियमा विश्वासान पाळोवन सगळ्या काळजान ताका सत्ता ती बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी तुझे कायदे आमी सत्रेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय तुज्या कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी साल
सदा स्थिर आसो. सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी. सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कित बागी. तुझ्या साकराक दया दाखय तेदवा जिवांत आसून तुझे उतर हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगड तेदवा तुझ्या धर्मशास्त्राच्या अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता कितली बागी. सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळटा ती बागी. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, संपूर्ण एक पावलेल्या मनशांक आमी जाणवाय विशीं उलयना. ही जाणवाय ह्या युगाची न्हय, वो नाटक जावंक बेतोल्या ह्या युगाच्या पोरदानाची न्हय, पूण आमी परगट करता ती जाणवाय देवाची गुदार्थ जाणवाय, ती लिपोवन दवरलेली जाणवाय. ती देवान काला युगां आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडें सारायल्या. ह्या युगाच्या एका पोरदानांक पर्यंत ती कोलीत जावंक ना, कित्याक ती तांकां कोलीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते कुर्सार मारचे नासले. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उदेशी उगडाप्यो केल्यात. कित्याक म्हणल्यार आत्मो सोगटाचो देवाचो पर्यंत ताव घेता. देवाचे उतर हे. वगणिक क्रिस्त. हालेलुया, 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 हालेलुया. सदैव तो बापा सर्गा संसारच्या दनियांक, कित्या सर्गींच्या राजाचे गुड ल्हाणांक तुवें उखडल्याय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सुमिया. जेजू म्हणालो, नियम शास्त्र वा प्रवादाचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. सत्य हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियम शास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचना. देखून जो कोण ह्या नियम शास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्यान सर्गींच्या राजान निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र आनी परिजावांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षे नांती. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, चिवेशी मारी नाका,
जो कोणचे विशीं मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करीत जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता आधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बांदेन घालतीत. सतीत हांव तुका सांगता, पयशांक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरसो नाय. प्रद्वार करिनाका म्हण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रीचे दीस लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणान घालन काण घेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें हगडोन काण गेलो आदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणा वेचे प्रास तुज्या कुडीचो एक विश्व तुवें हगडोन काण गेलो आदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगलें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळें पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपल्या बायलेक सोडता तो अर्यकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सपूत घालन दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सपत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सपत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयाची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सपत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सपत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें जेवसारांतावन येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगणिक तू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बोआ पुरबायची वचपां आज आमी आयकली. सिरकाच्या ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार हे सिरकाचे ग्रंथ जेजू जल्माच्या 200 वर्सां पयलेंच लिखिल्लें जावन आसा. आनी असो लेखक जावन आसा बेन सिराक. आनी हो बेन सिराक अशें आमकां वर्ती जागवण दिता की बरें आनी वायटा मदली विंसावण आमी करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी हे बरें आनी वायटा मदली विंसावण करता आसतना आमकां स्वतंत्र दिला. आनी ह्या स्वतंत्रांत आमी सदांच वर्तें जिवान जियोंक आमकां आदार जाता. बऱ्या आनी वायटा मदली विंसावण आमकां हर एकल्याकी करच्याक तें स्वतंत्र आमी घेवंक जाय. बऱ्या वाटेन गेले हांव जाल्यार देवाच्या वर्त्या मोगान भरतले हांव सर्गींच्या दायजाक आमी वांटेली जातले. वायटाच्या वाटेन आमी गेले जाल्यार कितें जातलें? वायटाची वाट आमकां खंय व्हरून पायता? मेळ्याक, खोट्याक, ह्या कापाटीपणाक आमकां व्हरून पायता. आनी तें राज सैतानाचें. आनी सैताना लागीं वच म्हूण आमकां कोणी सांगना. आमी जावन स्वतंत्र विंसावण केली जाल्यार आमी ताच्या मुठीक सांपडल्या तर तो आमकां व्हरून पायतालो त्या यमकोणाच्या उज्याक. तशें बेन सिराक ताच्या ग्रंथांत अपुरबाय तरान हर एका मनशाक जाय जाली जागवण तो दिता. दुसरें वाचप आज सांब पावलुचें पळयलें जाल्यार कितें आमकां म्हणटा? मनशाची जाणवाय
आणि देवाची जाणवाय ही अलग जावन आसा. मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणव्या मुखार कांयच न्ही. ह्या संवसाराची जाणवाय थोडे आमी चिंता बारीच व्हडली म्हणून आमी आमकांच व्हडपण लेखता. पूण सांत पावल म्हणटा देवाच्या जाणवायेंत आसा आटापण आसा देवाचो व्हरतो मोग आनी तो मोग सदांच सता निती काल जियोवच्याक सांत पावलो आमकां आपोवणें दिता. आनी आज तुमी आयकलें तेंचं वांजलाचें वर्तें उतरां. कसलो वांजल तो आनी ह्या वांजलांत कितें आमकां सांगलां. हांव नियमशास्त्र आनी प्रवादाचें उतर रद्द करूंक येवना तें मुखारसून व्हरोंक आयलां. कोणी नियमशास्त्र रद्द करूंक न्ही तें मुखारसून व्हरच्याक आयलां म्हणून सोमी आमकां सांगता. आनी हें उतर आमी बऱ्या तरान पाळ्ळें तर आमचें जिवन बरें जातालें. आनी ह्या वांजलांत आमकां 3 तरांची जागवण मेळ्ळ्या. पयल्यांत हांव न्हू आमी सांगता कशें संबंद जोडी जाय और रिलेशनशीप विथ अदर्स. म्हळ्यार आमचो संबंद खंयच्या तराचो जाय जे म्हणून आज आमकां दाखोवन दिला. त्या देखून आमचो राग आमचे तडबडी हगे आमची दुस्मानकाय ही सगळी खंयच्या फायद्याची न्ही. ताच्या बदलाक आमी एकामेका बोगसून एकामेकाच्या मोगांत जियोवन आमी रावल्या तरी आमकां बरें जिवन जियोंक जाता. आनी आयचो वांजेल आमकां खुमसाराक खरी आनी बरी तयारी करूंक लक्ती जाता. आनी अशें आसतना राग येवं दी पूण पातकां कारण ना जावं दी म्हणटा सांत पावलो. कित्याक सगळो दीस आमी रागार रावचे न्ही. आमी रागार रावल्या जाल्यार कितें जातलें जेवसाराक आमी इडें दितले. तो आमकां केदळा ग्रासूंचे म्हणून राखोन रावोन आसा. त्या देखून सगळो दीस रागार रावा नाकात. राग आयलो जाल्यार बऱ्या तरान तो वापरूंक शिका आनी त्या प्रमाणे बरें उलोवंक शिका. राग आयलो म्हणून आमच्या तोंडा जावं दी आमच्या मोती जावं दी ना नंतरची वायट उतरां येवची नाकात. राग येवं नजो म्हूण कोणी सांगना पूण राग आयलो जाल्यार तो बरो करून वापरूंक कळत जाय. त्या देखून म्हणटा आमी यूज युअर एंगर इमोशनली अँड कन्स्ट्रक्टिवली म्हणटा. कित्याक जावंक पुरो तें एक भावन राग म्हळ्यार एक भावन आनी तें भावना बऱ्या तरान आमी उपयोग करूंक जाता आनी तसो बरो फायदो आमी जोडूंक जाता. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत आमी कितें करूंक जाय काळीज नितळ दवरूंक जाय. बायलें आडंबर आमचे तोडपटी आमकां कांयच दिसनासतना राखोंक पुरो पूण आमच्या काळजांत कितें आसा तें देवाक कळीत आसा. सगळें देवाक कळीत आसता. तें बियांक आमकां व्हरना तें आनीक चड बरें जिवन जियोंक आमकां फावो करता. त्या देखून कितें म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ चॅप्टर 23 वर्स 19 म्हणटा जो कोण मनशाच्या दोळ्यांक भियेता तो लिपोन रावता पूण देवाची दिश्ट सुर्याच्या किरणाच्या 10,000 वांट्यांनी परजळीत आनी प्रकाशीत. ताच्या दोळ्यांक कांयच लिपल्लें ना. त्या देखून हेब्रांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 13 वळींत आमकां सांगता जो कोण आमचे लेख घेता ताच्या दिश्टीक कांयच लिपल्लें ना. तोच जावन आसा देवाच्या दिश्टीक कांयच लिपल्लें ना आसता तुजें काळीज आनी मन बरें दवरूंक आमकां आपोवणें दिलां. त्या देखून अशें म्हणटा की तुवें हेरांच्या विशयांत वायट कर्ण्यो करचे न्ही वायट चिंतप सयत चिंतूंक ना. त्या देखून जेजू खडक्क ताकीद दिता तुज्या मोतींत मनांत चिंतनांनी तुवें सयत पातक करूंक ना फकत कर्ण्यांनी न्ही. तशें म्हळ्यार आमी कितलें बऱ्या तरान जियेचें म्हणून जेजू आमकां दाखोवन दिता. भोव बरें जिवन जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. तिसऱ्यान आमी पळयलें जाल्यार एकवट सांबाळूंक घोवा बायले मदें काजरी जोड्या मदें कशें जियोंक जाय कशें एकामेकाचो मोग करूंक जाय कशें जेजून आपल्या व्हंकल पतीन तेच पवित्र सभेचो मोग केलो गी सॅक्रिफीस त्यागान आपलें जिवन तिका समर्पीत केलें गी तशेंच घोवान आनी बायलेन एकामेकाच्या त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या मोगांत जियोंक जाय म्हूण सांगता. त्या देखून
आमकां बरी आपुरबायची शिकवण कितें गी म्हळ्यार जें कितें आमी एकामेका सांगात उपराटून पयस वचोन आमचे इतल्याक आमी कितेंय करता गे तें पातकाक आमकां कारण जाता म्हणटा. आनी अकरेचें एक सेंटेन्स वाक्य कितें म्हणटा, तुजी जावप जावंक जाय वय या न्हय. कित्याक तुजी जावप जावंक जाय वय या न्हय. देवान आमकां दिलां तें बरेंपण सदांच आमी सांबाळच्याक संवसारच्या दावलेंत आमी सांपडनाशें. तेंच मुखार आमी पळयलें जाल्यार हेर कितेंय येता तें सगळें संवसारचें जावन आसा म्हणटा तें वाचप. आनी आमकां कितें जाय, एकलो डेंटिस्ट आपल्या लागीं आयिल्ल्या दांतां दुखेंत आयिल्ल्या एकल्याक विचारता, तूं दान घासताय? तो म्हणा लागलो, वय हांव दिसा 2 पटी दान घासता. नंतर तो असो विचार लागलो, तूं मुखलें दान मात्र घासताय की फाटलें घासताय? आनी तो आयिल्लो मनीस म्हणा लागलो, मुखलें मात्र घासता धाकटेराबा. कित्याक म्हळ्यार सगळे मुखलें दांत मात पळयतात न्ही. आनी त्या वेळार धाकटेराब म्हणा लागलो, हें तुजें प्रॉब्लेम. तुजें आतां प्रॉब्लेम कितें जालां म्हळ्यार फाटलें दांत तूं घासिनाय, पुरो जाणें मुखलें पळयतात म्हणून मुखलें मात घासताय. त्या देखून तुजे दांत आज जायते किडी केल्यात आनी दूख तुका उठल्या. आमच्या जिवनांत ती तडफडी आमी कितें करता, भायल्या लोकांक दाखोवच्या खातीर आमचें जिवन बरें आसा म्हूण दाखयता, भितर पोकळपण आमी दवरता. पोकळ जिवन केन्नाच आमकां संतोश दिना, उल्हास दिना, तृप्ती दिना. त्या देखून आमचें जिवन इंटेग्रेटेड जायचें म्हणटा, एकवटान भरलेलें जायचें, समाधानाचें जायचें, माया मोगाचें जायचें, भावार्थ आनी विश्वास बरोन वमतोच्या मापाचो आमचें थंय दिसून येयचें. असलें जिवीत जोडूंक सोम्या लागीं आमी कृपा मागया. आनी तोच धनी आमकां दितालो तें वर्तेपण आनी आपुरबायचें जिवन आमचें जातालें. आमेन. मोगेच्या भाव भयणीनो, सोम्या थंय आमचो भावार्थ आमी उसारुया. एकच देवाक सतमंता चर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडतान उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैम बसो. ताचे वरी सर वस्तू केल्यात, आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या चडवणे पासत. सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत. पोंच पिलतकाल ताका कुर्सा मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदा तर तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दोन भितर स्थापिल्ले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सष्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमची प्रार्थना सगळी आयकता आनी ती प्रार्थना आमी ताच्या मुखार दवरता आसतना व्हडा भरवशान आनी भावार्थान आमी जियोंक शकता. तर आज आख्खे कॅथॉलिक पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पाप साहेब, बिसाहेब, धार्मीक, याजक आनी सगळे लायक संगता मेळोन खरी एक भावार्थाची कुटुंबां रचूंक साकोंदी. त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांक बरी कुटुंबां जावन जियोवच्याक देव पावो करून दी. आमच्या युवक युवतींक जायते बरी देवाची जाणवाय आनी देवाची सगत लाभोवन दी. तशेंच आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्लें बरें मार्गदर्शन, बरें शिकप, बरो पुढार आनी बरी पवित्रपणाची आनी देवासपणाची देखी बरीत आदर्श जिवन आमी दिवच्याक आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार सर बरेंपण तस सरस्वत देव दिवं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
स्वीकार कर बाप्पा काणिक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो स्वीकार कर बाप्पा काणिक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो उडहानी वाय हाडवे दिशी आयल्या दिनवासी काळजा तुका अर्पिता आमच्या स्वामी तुका काणीक जाव दिता स्वादीक मोग तुझ्या दिये आशेता स्वीकार कर बाप्पा काणीक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो कर बाप्पा काणीक आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रथम द्या बापा मानतात असले मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा तुवें दिल्लें ही दानां आमी ओपोवन घेता तुज्या वर्ता जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना आम्हा सर्वांक एक नितळ निर्मळकाणीक जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन वासोया असे आमी करपावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सतय आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या नान शब्दरीक मनशा कुळाचें रचन करता आसतना त्याच्या उदारगते खातीर आनी त्याच्या बरेपणा खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलोय ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जन्मणारवी नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा स्वर्गी तुका जय जय स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय स्वर्गी तुका जय 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 स्वर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सव्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सत्संग वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिच्छेवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टे कराचे रगत
पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशां बसत ते वाळूतले हे म्हज्या उगडासा खरा ते. भावटस गोड परगचुया सुया जेदू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन तू आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याकामी आग्रेता, तुझ्या येण्याकामी आग्रेता. बापाची इच्छा म्हणस आणि पुन्हा जीवन म्हणस आम्ही भक्तीवणे उगडास काडता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडोवचे काल्स तुका समर्पिताव. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेचे कोड आणि रगत सतल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या भगवान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या समेजता तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेज तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तऱ्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वर्त्या जिवितांत तांणी सदांच नीती प्रकार नियम शास्त्र मोडिनासतना खालत्या काळजान बऱ्या मोनान आपट चिनी जियोंक तांकां दोन फावो कर. ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवान देवदूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस संप्रांसीत संपाद पियो समांत समक्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोम्यान भोव आपोबायचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन आतां सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशबरमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याचे समाधान आणि शांती सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सेवा असो. माय मग असो संख्ये जावन एकामेकाक शांती दियात. देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळक. देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळक. देवा शेषणे संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे, आमका शांती दे.
मोगेच्या बाबीणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू आमकां भोव आपुरबायची जिणी जियोंक नियम शास्त्र रद्द करूंक न्ही ते जियोवच्याक लागू करूंक आयिल्लो जेजू असो अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावोनी पूण तुजे एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मुगाळ देवा नाविशे तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मुगाळ देवा नाविशे तुझे भगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा. बलिदान कलवारचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान अर्थ म्हाका दैविक जिणे सर्गींचे दैविक जिणे सर्गींचे तू सुम्या मुजो आदार आनी बरवसो जाव जिणे वाटे संगात मुजो काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशेष तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा काळीज मुझे लालिता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशेष तुझे बगार मागता मुझ्या करया जीवा मुझ्या करया जीवा. तुझे उतर जावंक जाय वय वा न्हय म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया सर्पदत आमच्या मोगळा बापा तुझ्या वर्ते जिविताचे खाण आमकां तुवें दिलाय मांसा आनी रक्तान पोशण जाल्ले आमी सदांच बोवा परबायची बरी जिणी जी आमकां पाव कर आनी त्या द्वारे सर्गीच्या वाटे चलो आमकां शिकय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्प द्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. ओ मोगाची आपुरबायची सतानिथीची जिवीत जियोवच्याक वसन्यात ख्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सुमिया तुझे स्पिरिता वता गाता गाता सुमिया तुझे सस्य हावता वेता वेता सुमिया तुझे स्पिरिता वेता गाता गाता सुमिया तुझी सस्य हावता. Uns mozo tirada, dos mozo sambarna, dos mozo tirada, dos mozo sambarna. वेता वेता Somia tuzo spirita geta, गाता गाता सुमिया तुझी सस आवता वेता वेता सुमिया तुझी स्पिरिता वेता गाता गाता सुमिया तुझी सस आवता.
सो वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी सस हांव मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगवंत कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.